की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान आज जो आम्ही पळयता आज मोठ्या प्रमाणात स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान करप्शन चल्ला. म्हणजे कारण जो आज मिनिस्टर आसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकर वो एक इनएफिशियंट जावन आसा, इनकेपेबल आसा, जो ह्या डिपार्टमेंटाकडे ह्या डिपार्टमेंटाचेर ह्या मिनिस्टराचें लक्ष ना. चड लक्ष तेजें स्पोर्ट्स टुरिझम डिपार्टमेंटाचेर गेल्लें आसा. तर हे जाल्ल्या कारणान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान भ्रष्टाचार वाडलेलो कारणान अंधाधुंद जो कारभार चल्ला हेजो परिणाम गोंयच्या युवकांचेर जाता. आणि हे जे परिणाम गोंयच्या युवकांक जे तरणाटे जे आज गांवांतल्यान येता, जे आज टॅलेंटेड भुरगे गोंयांत आसा, हेंकां आज एक प्लॅटफॉर्म मेळना जाला. जे आज प्लॅटफॉर्म नाशिल्ल्या कारणान आपलो टॅलंट जो आसा तो आज योग्य पातळीचेर ते आज तेजे प्रदर्शन करूं शकना. आणि आज ते भुरगे हेजे पासून आज वंचीत उरलेले आसा. तर मुद्दम नमूद करूंक सोदता 2 उदाहरणां. पहिले म्हणल्यार फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं 2-3 म्हयन्या पयलीं आमी जी आमचो स्पोक्स पर्सन अमरनाथ पणजीकारान हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जो एक विशय मांडलेलो, जे विशयान अळडोणची डेन आणि काटिया कोएल्लो ही भाव भयणां जी जाकार्ता इंडोनेशिया जाल्ले विंड सर्फिंग कॉम्पिटिशनाक ती पार्टिसिपेट जाल्ली. गोंयची दोगांच भावंडां भाव भयणां गोंयांक ती रिप्रेझेंट करताली. गोंयचे 15 लाख जनतेक ती रिप्रेझेंट करताली. आणि जेन्ना जसो बापूय डॉनाल्ड कोएल्लो तेणे जेन्ना गव्हर्मेंटाक एप्लिकेशन केल्ले फॉर फायनान्शियल असिस्टन्स, आणि फायनान्शियल असिस्टन्स म्हणल्यार तेंच्यांनी फक्त मागणी केल्ली ती 2 विंड सर्फिंग बोट्स आणि कांयच मागूं नाशिल्लें. हे पासून डॉक्युमेंटेशन सगळें करून भरपूर अशें न्ही की लास्ट मोमेंटार ती करपाक रावल्ली. भरपूर वेल इन एडवान्स तेंच्यांनी हे सगळें डॉक्युमेंटेशन कंप्लीट केल्लें. सरकारा कडेन योग्य तो फॉलोअप करून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन शेवट पर्यंत सरकार ह्या 2 भावंडांक विंड सर्फिंग बोट दिवंक शकलें ना. आणि नाइलाजान ह्या भावंडांनी जे तेंचे कडेन जे यूज केल्ले जे तुटके फुटके जे बोर्ड आशिल्ले हे बोर्ड घेवन ती आज थंय जे करता तेंच्यांनी पार्टिसिपेट केले. रिजल्ट कितें जावं ते खंय तरी तांकां प्लेस मेळ्ळो. पूण जेन्ना गोंयच्या वतीन गोंयच्या सरकारच्या वतीन गोंयच्या जनतेच्या वतीन ही 2 जेन्ना भावंडां किंवा खंयचो एथलेट जेन्ना पार्टिसिपेट करता आणि जेन्ना सगळे गव्हर्मेंटा कडेन योग्य तो पाठपुरावो करून जेन्ना कितें मागणी करता, सरकाराची जबाबदारी आसता तेका ते पुरोवपाची, तेका ते दिवपाची. पण ह्या केसीन दिसून येता की सरकारा कडल्यान ह्या फॅमिलीक कांयच मदत मेळिल्ली ना. आणि ह्या काँग्रेस पार्टीन ह्या घटनेचो निशेधूय केल्लो आणि मागणी केल्ली की हेजे फुडें हे घडचें न्ही म्हणून. दुसरें उदाहरण आमी पळयता की वास्कोचो 17 वर्सांचो तरणाटो यश दिलीप फडते जो इंटरनॅशनल स्क्वॉश प्लेयर, जो भुरगो नॅशनल लेवलाचेर ताणें कितलीशी चॅम्पियनशीप जिखला, एशियन कप जिखला, आणि आता पळय रिसेंटली जाल्ले US ज्युनियर US ओपन चॅम्पियनशीप तो भुरगो जिखला. आणि ह्या भुरग्याचो आज देशभर आज ताका गौरवीत केल्लो आसा. जगभराक ताणें आपलें नांव केल्लें आसा. आणि रिसेंटली जाल्ले जे एक अवॉर्ड जे अवॉर्ड सेरेमनीक ताका व्हडले व्हडले स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीन तांकां ताजो गौरव करून ताका थंय रिकॉग्नायज केल्लो आसा. पूण खेदाची गोष्ट इतकीच की हें सगळें जाता आसतना सरकारा कडल्यान ती ताका मदत मेळपाक जाय आशिल्ली. जो एक इंटरनॅशनल स्टार गोंया रिप्रेझेंट करता आणि गोंयच्या गव्हर्मेंटाच्या वतीन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाच्या वतीन ताका जी मदत मेळपाक जाय आशिल्ली ती आज ताका खंयच मेळिल्ली ना आणि मेळपाची आशाय ना. कित्याक ज्या तरेन दिलीप फडते जो यश फडतेचो बापूय हेणें केल्ले जर स्टेटमेंट एक पळयत जाल्यार दिलीप फडते म्हणटा की 5300 रुपया ते कितें बील आशिल्लें बरें पयलीं तें सरकाराक ताणें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक दिलें. ते आज पर्यंत ताचें तें बील क्लियर जाल्लें ना. आणि दिलीप फडते आज स्वता आपल्या बोल्सांतले वर्साक 16 लाख रुपया म्हणून यश फडतेक आज स्क्वॉश ट्रेनिंग दिता. एव्हरी विकेंड यश फडते घेवन तो मुंबय वता आणि मुंबय स्क्वॉश थंय कोर्ट आसा त्या कोर्टान थंय ताका व्हरून तो एव्हरी विकेंड थंय तो कोचिंग दिता.
हे आज खंयच वयर सरचे ना. आज गोंयांत भुरग्यांक जॉब्सूय मेळपाची परिस्थिती खूप कमी आसा. आज जॉब्स तर येत ना सरकारान, अनएम्प्लॉयमेंट तर वाडत आसा. खंय तरी भुरगो जर आपले स्पोर्ट्साचे टॅलंट यूज करून जर तो आपण वयर सरू शकता जाल्यार सरकारान ह्या गोष्टीक वाव दिवचो आणि स्पोर्ट्स टॅलंट जे आसा हे प्रमोट करचे.